नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। मोने जातीक रंग लावन तेमकां त्रास दिवचे काही लोकांक मजा दिसता, पण त्या रंगाच्या केमिकलान त्या जिवाचेर किती त्रास जाता ते कोण बी विचार करना। तशेंच एक सुण्या पिलाक निळो रंग लावन कोणी तरी मोने जिवाक त्रास दिवचे काम केल्ले कारवार तालुक्याच्या माजाळी हांगा दिसून येयले। कारवार तालुक्याच्या माजाळी राष्ट्रीय महामार्गा बाजून एक लहान सुण्या पिलाक निळो रंग लायिल्ले दिसले, पण ताका अशें कोणी केलें आनी कोणी रंग लायलो हें कळून येयलें ना। रंगाच्या केमिकलान त्या सुण्या पिलाल्या फाटीचेर घाव जालात। कारवार न्यूज कोंकणी तुमचे कडेन विनंती करता, जनावरांक त्रास करून मजा घेनाकात, तेमकां सांगूक तोड ना। तेमकां जावचो त्रास तेमी गप रावन सहन करतात आनी नंतर मरतात। तशें म्हूण कोणी बी जनावरांक त्रास दिनाकात। तुमच्यान साध्य जाल्यार शक्य जाल्यार तेमकां मदत करा। शिर्शी तालुक्याच्या बैरुंबे वन प्रदेशात शिर्शी येल्लापूर राज्य महामार्गाचेर धाड घायिल्ले एक्सायज डिपार्टमेंटान सुमार 95 लाख रुपयेचो बेकायदेशीर सोरो आनी स्पिरीट धरले। गोवाच्यान सोरो घेवन केरळ राज्यात वयतीत आशिल्ली लॉरी जप्त केली आणि चालक मोहम्मद निट्टूरान हेका ताब्यात घेयले। ह्या लॉरीत सुमार 3.5 लाख रुपये किमतीचे 5250 लिटर रेक्टिफायड स्पिरीट मेळ्ळे आणि सुमार 91 लाख रुपयेचे गोवा राज्यात तयार जाल्लो सोरो पत्तो लागलो। मंगळूर एक्सायज विभागाचे उपआयुक्त एमगेल्या मार्गदर्शनात केल्ल्या ह्या कार्यात शिर्शी एक्सायज डिपार्टमेंटाचे अधिकारी आणि कर्मचारीन भाग घेयले। ह्या वर्साक एक्सायज डिपार्टमेंटान केल्ली ही एक होड शिकारी जावन आसा। ಗೋವಾದಿಂದ ಕೇರಳ ಇದು ಪರ್ಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದರದ್ದು? ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ। ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾದಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟೋದಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿರೋದು ಅದ್ರ ಚೀಲಕ್ಕೆ। ಇದು ಕ್ಯಾನಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರೋದು ಬಾಟಲ್। होन्नावर तालुक्याच्या करकी नाका लागीं राष्ट्रीय महामार्ग काम अवैज्ञानिक जालें म्हूण आरोप करून करकी ग्रामपंचायतीच्या 20 सदस्यान स्ट्रायक केलो। राष्ट्रीय महामार्ग चतुष्पद काम अवैज्ञानिक जाला, तेजेन सार्वजनिकांक त्रास जाता। पावसाचे उदक होवनची कालगी बंद केलात, उदक रस्त्या वयल्यान व्हांवता असो आरोप केल्ले करकी ग्रामपंचायतीच्या सदस्यान महामार्ग आडोवन स्ट्रायक केलो। जाग्यार येयले तहसीलदार PSI हेमी रस्त्याचे काम सारक करून उदा होवनचूक कालगी करून दिवचे भरवसो दिले नंतर स्ट्रायक फाटी घेयलो। करकी ग्रामपंचायती अध्यक्ष कल्पना फ्लोरा नोरेना, उपाध्यक्ष पूर्णिमा हेगडे आणि इतर सदस्य ग्रामस्थ स्ट्रायकात भाग घेतले। नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट। भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट,
कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार. चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्यूस, शुगर हिल कॅप्सूल, जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूलाचो खूप लोक लाभ घेते असतात आणि लोकांक खूप रिझल्ट बरे मेळटे असतात त्याच्या खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात हाय बीपी आणि हार्टा प्रॉब्लेम अशा लोकां खातीर बीपी अँड हार्ट केअर ज्यूस. तशेंच लोकांक सद्याक ॲसिडिटी, अपचन, गॅसेस अशी तक्रारी रडू लागला, टॉयलेटात साफ जाणं असं लोकां खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात डायजेस्टिव्ह केअर ज्यूस. त्याच्यानंतर आम्ही लॉन्च करते व्हीट ग्रास ज्यूस, जे लोकांक शरीरात रक्त कमी उरता, परत परत हिमोग्लोबिन कमी जाता, डॉक्टर रक्त लाय म्हणता असं लोकां खातीर हे ज्यूस असा. त्याच्यानंतर नोनी ज्यूस आम्ही लॉन्च करते असतात. नोनी ज्यूस जेमकां इम्युनिटी कमी आसा तसं लोकांना इम्युनिटी वाडोवचे खातीर ते परत परत सीक पडचे वतात पण रिझल्ट कित्याक म्हणून कळना असं लोकांसाठी हो नोनी ज्यूस खूप उपयोगी आसा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार आणि सांतेरी एंटरप्राइजेस, रामनाथ मंदिरा लागी, मेन बस स्टॉप, हणकोण, कारवार. कारवार नगरसभे भागात 170 सुधारणा काम टेंडर आपेन असताना कॉन्ट्रॅक्टरा खंयच्यान काम करून घेयले आयुक्ता विरुद्ध माजी MLA सतीश सैल हेमी क्रोध व्यक्त केले आणि नगरसभा कचेरीत धरणाक बसले. कारवार नगरसभेत अव्यवहार चलता असो आरोप आयकूंक येतालो, पण आता माजी MLA सतीश सैल हेमी आरोप खरो साबीत करून दाखयले. नगरसभे भागात सुमार 170 सुधारणा काम टेंडर आपेन असताना केले आणि त्याच्या नंतर इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट असताना टेंडर आपयले. अजूनही टेंडर बॉक्स ओपन झालं ना, पण 70% काम पूर्ण जालात आणि थोडी कामां अजूनही प्रगतीत आसात. टेंडर आपयच पयलेच काम पूर्ण जालात अशें लिखीत दिवंक जाय म्हणून आग्रह केल्ले सतीश सैल हेमकां लिखीत दिवंक जायना अशें आयुक्त RP नायक हेमी सांगतरेत दोगां मदीं वाद जालो. लिखीत दिन जाल्यार आपूण हांच्यान कशेंच वचना अशें सांगून सतीश सैल हेमी RP नायक हेमगेल्या कचेरीत धरणाक बसले. आम्ही ಕೆಲಸನೂ ಮುಗಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸೀಮಾಯ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಬರ್ಕೊಡಿ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಯಾವತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಇದು ಧೈರ್ಯವ ಒಂದೆರಡು ಕೆಲಸ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ, ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಾದ್ರು ನೀವು ಇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂದ್ರೆ ಬದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಆಯ್ತದೆ. ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಬಾಸ್, ನೀವು ಆಫೀಸ್ ಬಾಸ್ कारवार नगरसभेत 2 टेंडर आपयल्या, एक 5/4/22 आणि 9/5/22. हेतूंत साधारण 75 आणि 179 आणि 4 काम आसात. ती 4 कामां आणि 179 कामांतली साधारण 90% कामां ऑलरेडी काम जाला, पण टेंडर अजूनही ओपन जावची ओपन आसा. तेतूंत 2 टेंडर आसात, एक बॉक्स टेंडर आणि एक ई प्रोक्युरमेंटात. ई प्रोक्युरमेंट म्हणटा ते अजूनही ओपन जावूं ना आणि एक पटी ते एक नेम जे ओपन केला तेन्ना तेतूंत कितें जालां ओपन करून ते बी कोड ऑफ कंडक्ट आसतना ते ओपन केला. आणि दुसरे आतां ते बॉक्स ओपन जावचे आसा, ते फाल्यां बॉक्स तरी ओपन जाले. हे काम जाल्ल्याक ते कशें करून दुसरे कोणाक काम घातलें ना काय कितें हें कळना. आणि हे कामगारी म्हळ्यार कशें उरता, एक पटी टेंडर जाले नंतर तेंच्यांनी ते टेंडरात कोण कोण बीड जाला, कितले पार्टी आसा एक एक कामाक, ते तेणी आपल्या तेतूंत म्युन्सिपाल्टीत सामान्य सभेत दाखोवं जाय. बाबा इतलें काम जालां, इतलें हें आसा, इतलें सिंगल बीड आसा किंवा इतलें डबल बीड आसा आनी ट्रिबल बीड आसा, आनी कोण L1 म्हणजे एकदम कमी कोण आसा ते पळोवन घेवन ते कामासाठी परत नंतर EMD BMD तेमी दिल्ले बरोबर आसा काय ना पळोवन घेवन
तेज नंतर तांकां कॉन्ट्रॅक्ट सायन मारचें पडटा. कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे ते एक एग्रीमेंट सायन मारता. ते एग्रीमेंट सायन मारतले तेमी काम करूं जाय. काम केले नंतर बील सबमीट करूं जाय. आतां हे अशी परिस्थिती येयला की म्हळ्यार हे सादारण 8 कोटीचें काम जालां. आतां बील सबमीट कशें प्रोसिजर म्हाका हेंगेर काय कळना. हे कामां ऑलरेडी करून सरकाराक फसयला. हितूंत कितें आसा, थोडे कामां एबव म्हण घालता, बिलो म्हण घालतात. हें कांय ना, ऑलरेडी कोणाचेंच नांव ना. हे डायरेक्ट तेंची मनमानी केला. कोणी आमगेलो आर.पी. नायक म्हणून जो म्युनिसिपालिटी कमिशनर आसा तेणी ही मनमानी करून तेगेल धैर्यान तेगेल हेजेन हे काम करून दाखयला. हेजेन आज कितें तरी कॉन्ट्रॅक्टराक कसलो तरी त्रास जालो तर कॉन्ट्रॅक्टराक सगळी जबाबदारी हेजी आसतली आणि तेंगेल कॉन्ट्रॅक्टराक पेमेंट काडून दिवचें काम हेगेलें आसतलें. आनी कॉन्ट्रॅक्टराक कितें प्रॉब्लेम जाला तो जबाबदार जातलो. आनी दुसरी कितें काय म्हळ्यार ते जे हेतूंत आपले हेतूंत ई प्रोक्युरात ते एक हें उरता डिस्क्रिप्ट म्हणून. ती डिस्क्रिप्ट फक्त कोणी ओपन, ती की कोणा कडेन उरता, कमिशनरा कडेन उरता. ती सुद्दां की ओपन जाली म्हणून आज तेंगेले स्टाफान सगळ्यान ओपन सांगलें. आनी ते स्टाफ सांगता कितें काय म्हळ्यार हें काम जालां, हें काम जालां, हें काम जालां म्हणून. कारवार तालुक्याच्या शिरवाड बंगारप्पा नगरंगा मारुती देवस्थानालागी एक भाईत काळीचे वासूर पडिले. स्थानिक लोकांनी पळोवन अग्निशामक दळाक माहिती दिली. जाग्यार येयले अग्निशामक दळाचे कर्मचारी त्या वासराक वयर काडले. जाग्याचेर ग्रामपंचायतीचे सदस्य गौरीश नायक, दिलीप नायक, सचिन बांदेकर, शांता गांवकार, प्रितेश बांदेकर आणि इतर लोक उपस्थित आशिल्ले. आयज इतलेच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.